नमस्कार, कारवार न्यूज तुमचे स्वागत करता। कारवार शहराच्या लंडन ब्रिजालागी 3 कारीमध्ये अपघात घडलो आणि 3 कार जखम झाले। बिणगा बाजूच्यान कारवार येतना राष्ट्रीय महामार्ग बोगद्याच्यान फ्लायओव्हर ब्रिजाचेर संचार करते आशिल्ले कारीमध्ये अपघात घडलो। बिणगा बाजूच्यान रांगीत कार येत आशिल्ले तेन्ना लंडन ब्रिजालागी ब्रेकर आशिल्ल्यान फुडें आशिल्ल्या i20 कारीन ब्रेक घायलो। तेजे फाटल्यान आशिल्ले तवेरा कारीन बी ब्रेक घालन गाडी स्लो केली, जाल्यार तेजे फाटोफाट आशिल्ली XUV कार तितल्याच वेगात येवन तवेरा कारीक फाटल्यान आपटली। तवेरा कार तेजे फुडें आशिल्ल्या i20 कारीक आपटली। ह्या अपघातात तवेरा कारीत आशिल्ले 2 लोक जखमी झाले, तशेंच XUV कार संपूर्ण जखम जाली। अपघात घडिल्ल्या 3 कारी पैकी 1 कारीचे इन्शुरन्स ना अशें कळून येयलां। जाग्यार येयले पोलिसान 3 कारीच्या चालकाक पोलीस स्टेशनार व्हरून फुडली कारवाई केली। तृतीयपंथी समुदायाक गृहलक्ष्मी योजनेत लाभ घेवंक अवकाश करून दिया म्हूण शुक्रवाराक जिल्ह्याच्या तृतीयपंथी समुदायाच्या लोकांन जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात काही तृतीयपंथी समुदायाचे लोक आसात, तेमकां सरकाराची सगळी सवलत मेळूंक जाय। कर्नाटक राज्याचो काँग्रेस सरकार महिला गृहलक्ष्मी योजनेत 2000 रुपये दिते आसा, पण तृतीयपंथी समुदायाक ही काहीच सवलत मेळटेत ना। तेका लागून गृहलक्ष्मी योजनेत अर्जी दिवंक अवकाश करून दिया म्हूण विनंती करून तेमी जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले। गेल्ल्या आठवड्याक सतत पडिल्ल्या पावसा लागून उदक भरिल्ल्या प्रदेशात शुक्रवाराक जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया हेमी भेट दिवन पडताळण केले। बिणगा, अरगा, चेंडिया भागात जास्त प्रमाणात उदक बंद सार्वजनिकांक समस्या जाल्ली। ह्या भागात शुक्रवाराक जिल्हाधिकारीन भेट दिली। ह्या वेळाचेर तहसीलदार आणि तालुका पंचायत अधिकारी आणि इतर हजर आशिल्ले। डेंग्यू रोग एकमेकाक पसरूंक कारण जावन आशिल्ले जाळेर तांती दवरचे जागे नाश करूंक सार्वजनिकांन मुखार येवंक जाय आनी आरोग्य अधिकारीन सांगिल्ले कार्य न चुकता करूंक जाय म्हूण जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया हेमी सांगले। शुक्रवाराक कारवार शहराच्या काजूबाग अर्जुन टॅकीच्या लागींच्या सगळ्या घराक भेट दिल्ले जिल्हाधिकारी आणि आरोग्य अधिकारी डेंग्यू नियंत्रण बद्दल सार्वजनिकांक जागृत केले। इडीस लार्वा थारिल्ल्या उदकांत तयार जाता, तेजेन आपल्या घराच्या आजूबाजून उदक थारोवन दवरूं निजो। खंय बी उदक उरल्यार तें उदक खाली करूंक जाय अशें तेमी सगळ्याक माहिती दिली। आयचे येतलोत न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। दवर करूं कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।